सांगे शेळपे 25 जुलयाक विजेचो खांब बदलतना उच्च दाब्याच्या वायरीक स्पर्श जाल्ल्यान एका कामगाराक शॉक लागून जाग्यारूच मरण आयिल्ले। तशेंच हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ले। हे फाटभुंयेर मंत्री तशेंच थळावे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या प्रकाराविशीं खोलायेन चवकशी करून दोशींचेर खर कारवाय करची अशी मागणी वीज खात्याकडेन केल्ली। उपरांत ह्या प्रकरणा खाला वीज खात्याचे कनिश्ठ अभियंत्या सयत कंत्राटदाराचेर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कनिश्ठ अभियंत्याच्या निष्काळजीपणाक लागून ही घडणूक घडली अशी माहिती पुलीस तपासा उपरांत मुखार आयल्या। आमकां एक इवनिंग टायमार एक सुमार एक कॉल येयलो PSCच्यान एक डॉट डेड आयला। सो आमी आमचो स्टाफ धाड केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो हांगासर एक इलेक्ट्रीक पोल कितें तरी ते इरेक्ट करताले तेन्ना ताका कितें शॉक येवन तो एक्सपायर जालो। तेन्ना आमी व्हेरीफाय केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय जेई आसलो सो त्या जाग्यार नासलो आनी तेणें वयरसून एक खांब्या दुसऱ्या खांब्या वयल्यान एक हाय टेन्शन वायर गेल्ली ती तेणें बंद करून नासली। सो बिकॉज ऑफ दॅट ताका तो इलेक्ट्रीक शॉक येवन तो एक्सपायर जालो। सो आमी तेज्या नंतर आनी तेज्या वांगडा जे आसले 3-4 जाण तेवूय इंजर्ड आसले। सो आमी तेंचो स्टेटमेंट घेवन व्हेरीफाय केलें आनी मागीर ईचो स्टेटमेंट घेतलो ताका विचारलें की बाबा तुमचो हांगासर कोण रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आसा। तेणें सांगलें की जेई आसलो पळय तो आनी तेजेनी सब कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक तरी एकट्याक दिल्लो तो मनीस आसलो। सो आमी दोगांचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला ते हेजेर ती वायर जर तेणें हाय टेन्शन वायर केल्ली ते लेमॅन आसले जे लेबर आसले पळय तांकां ते कळूंक नासलें। सो जो जेई आसलो किंवा एई आसलो पळय तेणें ते पयलीं तांकां खबर आसता सो तेंच्यांनी ते प्रिकॉशन घेवंक जाय आसलें। सो तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक ना म्हणून हो इन्सिडंट जालो। दुसरो नेग्लिजन्साचो आमी ऑलरेडी ऑफेन्स रजिस्टर केला दोगांचेरूय केला। एक तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेजेर केला आनी जेई आहा तेजेर केला। फॅमिलीक अजून तेजेर कॉन्टॅक्ट जाला सो ते आमकां येता म्हणून सांगला तेंच्यांनी। सो पोस्टमार्टम आमी त्या खातीर दवरला इन्क्वेस्ट केला पूण पोस्टमार्टम अजून करूं ना। दे आर ऑन द वे। खंय तरी इन्सिडेंट जाला कितें जाला ना सर कितें जाला हातून तुम्ही एक्शन काय घेतलें ना तेजेर तुम्ही की ही आसा ही म्हणून तुम्ही काल एक इन्सिडेंट जालो पळय सांग्यार तेजेर तुम्ही हातून काय एक्शन केलें तुमगे स्टाफा लागून रिपोर्ट पळय हांवें एससी ऑफिसा ऑलरेडी आता धाडला। पण ते स्टाफाचे तुम्ही काय हातून हे घेतले ना तो एक खंय तरी तो मेलो ते मायग्रंट म्हणून तुम्ही काय एक्शन घेना अशें कितें जाल्लें आसा आनी हेजे पयलीं अशें इन्सिडेंट जाल्ले आसा तुमची खंयची काळजीपण अशें म्हणपाक शकता आमी आमची काय ना आमी हातून कित्याक तरी एक्शन घेतलें ना आनी खंय तरी ते जेईचेर केल्या FIR केल्या एईचेर करपाक जाय न्ही। डिटेल रिपोर्ट आसा पळय तो डिटेल रिपोर्ट आमी एससी ते मायग्रंट म्हणून तुम्ही तेंचेर काय एक्शन घेवपाक म्हणून अशें एक्शन घेवपाक काय ना मागीर तेका अजून सस्पेंड कित्याक केलें ना तुमी सस्पेंड करपाचें कितें जालें हो फर्स्ट खेप इन्सिडंट न्ही पयलीं सुद्दां अशें कितले इन्सिडंट जाल्ले आसा खंय तरी डिपार्टमेंटाची निश्काळजीपण आमी अशें म्हणपाक शकता काय तुम्ही ह्या बाबत काय निष्काळजीपणा काय ना करूं आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर सगळे गायडलायन्स दिल्ले आशिल्ले हय सगळे ताका पोल उपकट पयलीं शटडावन घे सगळे ताका गायडलायन्स दिल्ले आशिल्ले। हय सो आतां जेईचेर म्हणून कित्याक FIR केलें तर तुमी सगळे शट हें केलें जाल्यार काल PI येयला PI इन्स्पेक्शन केलं पळय हय PI इन्स्पेक्शन करून तांचे FIR केली ऑलरेडी ताणें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन केल्लें आसा ताणें। पूण हेजे पयलीं अशे भरपूर केसी जालेले हेजेर तुमी खंय तरी ते मायग्रंट म्हणून म्हगेले ह्या पिरियडाक म्हगेले फर्स्ट टायम जालें ह्या पिरियडाक जावं पूण सांग्यार अशे केसी वाडीत आसा वरकट्यार म्हणटा थंय जाल्यो काली म्हणून जाल्यो पूण तुमचो तो सेम जेई आसा आनी तेजेर तुमी काय हातून एक्शन घेवपाक मेळना तुमचे कोणाचो पॉलिटिकल कितें प्रेशर बीन आसा तुमचे प्रेशरा इशूच ना जाल्यार तेजेर हातून एक्शन कितें आनी एक भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा एक गोंयकार जाल्यार तुमी अशें सेम अशेंच हाताळटाली हें ना न्ही एक कोणालो जीव गेलो आसा न्हू एक मनशाचो ते मायग्रंट म्हणून तुमी खंय तरी काय एक्शन घेवपाक पळयना ती केस खंय तरी ऑलरेडी तेजो रिपोर्ट आसा पळय आनी अशें आयकता खंय तरी ती केस दांपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून आनी तुमी केन्ना म्हळ्यार ते जेईचेर एक्शन घेतले केन्ना म्हळ्यार एक्शन घेतले आनी एईचेर तितलो रिस्पॉन्सिबल तितलो एई आसा न्हू तेजेर एक्शन जावपाक न्हू रिपोर्ट जो आसा पळय तो ऑलरेडी एससी धाडलेलो एससीतून चिपा पूण इन्क्वायरी जातली केन्ना जातली